नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकारी कार्यावळीत तुमचा येवकार. सध्या गोंयांक हाज्या पयलीं आमी म्हणलां चल्लां कितें असो जो एकांत प्रश्न करता आसा तो म्हाका दिसता सगळे गोंयकार प्रत्येक दिसा हो प्रश्न करता. कारण हाजें कारण म्हणजे बीजेपीचेच एक आदले स्पोक्सपर्सन सावियर रॉड्रिगीस जाणें हाज्या पयलीं हडफडेच्या दुर्घटनेक मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयाक जबाबदार आसा असो एक गंभीर आरोप केल्लो. आनी सामको फक्त हांगाच न्ही, सामको राष्ट्रीय चॅनलाचेर ताणें हो आरोप केल्लो. तांणी आज आनी एक ट्वीट केलां आनी तातूंत भितर म्हणलां की बीजेपीच्या एका पयलेच खेपे जिखून आयिल्ल्या आमदारान बीजेपीच्याच कार्यकर्त्या कडल्यान 10 लाख रुपया घेतले मंत्र्याक दिवपा जाय म्हूण तागेले हावजींग प्रोजेक्ट पास करपा खातीर. आनी मागीर कळ्ळें की तो मागीर तोच हो कार्यकर्तो पदाधिकारी जातकीर तो मंत्र्या म्हऱ्या गेलो आनी मंत्र्यान म्हूण सांगलें ताका की आपणें कोणा कडेन पयशेच घेवंक ना आनी ताजे फाटल्यान मागीर ते पयशे परते दिवपाक लागले अशे तरेचे आतां मेन म्हणटात ते जर हे पळयलें जाल्यार एक हाज्या पयलीं कॅश फॉर जॉब जाले, ताजे फाटल्यान कमिशन राज म्हण ते आरोप जालो. ह्या सगळ्या हे सगळे आरोप करताले ते विरोधक करताले आतां बीजेपींतलेच लोक आपल्या सरकाराचेर आरोप करपाक लागले. आनी ह्या गंभीर प्रश्नाचेर आमी चर्चा करपाक आपयल्यात ते गोवा फॉरवर्डाचे पदाधिकारी मोहनदास बाब लोलयेकार हांकां. मोहनदास येवकार तुका. मोहनदास हे सगळे जर पळयले हाज्या पयलीं हे तुमी करताले, आतां विरोधकांनी असले आरोप करप हे सदांचेच तुका ते म्हणून वता. आतां बीजेपींतलेच लोक आरोप करपाक लागले. सो हाजेर कितें म्हणटा? नाही, कारण कशें आसा की बीजेपीचे आरोप हे पयलीं सावन करतालेच, पूण बीजेपीची एक सिस्टम आहा. काँग्रेस आनी बीजेपी भितर एक फरक आहा. काँग्रेसीच्या खंयच्याय मंत्र्याचेर जेन्ना किंवा खंयच्या आमदाराचेर आरोप जाता, काँग्रेस तडकाफडकी पयलीं ताका राजिनामो दिवपाक लायता. किंवा दयानंद नार्वेकाराचें उदाहरण घे, चार्जशीट जालें की राजिनामो. ही सादारण काँग्रेसीची लोकशाहीची पद्दतीन वता. मिकीचे आरोप जाले राजिनामो अशे अनेक उरतले. अशे अनेक सेंट्रल टू स्टेट म्हळ्यार अशें हें उरतलें की काँग्रेसीच्या हाजेर आरोप जालो की ताणें राजिनामो दिवपाचो हें वयल्यान प्रेशर येता. एक डेमोक्रेसी किंवा एक लज म्हण भायर मार्केटांत तुका हें उरपा जाय. अशें न्ही की ते करप्ट न्ही किंवा अशें न्ही. बीजेपीची पॉलिसी ताजी उलट. बीजेपी कितें म्हणटा, तुजेर आरोप जालो सिद्ध करून दाखय. पुरावो जालो सकयल कोर्टान जाला, हायकोर्ट आहा, हायकोर्टान गेलो सुप्रीम कोर्ट आहा. ते इतले ताणून धरता लास्ट म्हळ्यार की ते. आनी सुप्रीम कोर्टान सुद्दां जालें जाल्यार मागीर ते म्हणटात ना तशें कांय नाशिल्लें तें अशें म्हण ते. आनी दुसरो कशें करता की खंयच्याय बीजेपीच्याच मनशांनी किंवा कोणें आरोप करतले ताका असो झुरळा शर्टाचेर पडटले झटकयता पळय तशें ते झटकून उडयतात. ऑलरेडी सुरू जाला. कारण मोहन गुदिनान म्हणलां की कोणेय येवन हे शब्द कोणूय येतलो खंयचेय आरोप करतलो तातूंत तथ्य आसतलें अशें काय ना. आमी आमचे हायकमांडा कडेन हे विशय पावयला ते कितपत निर्णय करता. हाजे फाटल्यान दामू नायकान म्हणलां की सावयो हो कदाचित एखादी आमचो वांगडी आसत पक्षाचो पूण तो पदाधिकारी न्ही अशें दामू नायकान म्हणलां. सो हेचोच पयलें सो तांकां झुरळ झटकयल्ल्या भशेन झटकप जाय. तांगेली एक अशें कशें आहा, कामा तुराणाम न भयम न लज्जा, तशें हांगेली परिस्थिती सत्ता तुराणाम न भयम न लज्जा. हें बीजेपीचें धोरण. दामू नायक मागीर कितें सांगू, एक ते अशें चिंत्ताले की काँग्रेस ही भ्रश्टाचारी आनी बीजेपी ही बरी सोजवळ पार्टी अशें चलतालें. ताजें कारण सांगता हांव हाजे पयलेंय सांगलां. ताजें कारण कशें आहा की खंयच्याय एक सुंदर बायलेक पळयले शिवाय तो ब्रह्मचारी असो दिसता. ती म्हाऱ्या येतऱ्यो तो खरो ब्रह्मचारी काय तो कितें हें कळटा. सो बीजेपीची कशें जाला, बीजेपी इतली तेंप सत्तेर नाशिल्ली सो ते सोजवळ आशिल्ले. आज तांकां सत्ता आयली आनी सत्ते फाटल्यान जे फायदे येतात आनी विधिनिषेध शून्य तांगेले. आमचे गांवठी भाशेन जर सांगपा जाल्यार काँग्रेस म्हणटा ते मुक्ते गटार आशिल्ले. आतां हांगा हे गटारूच वेदांत व्हाळ आसतलो पूण सामके बरे लादयो घालून तो लादयो बिद्यो घालून ते पॅक करून दवरतात. आनी तांकां लज दिसना. म्हणजे काँग्रेसीची हांकां लज दिसताली की बाबा पेपरवाले. आतां कितें जालां, आतां सगळी सरकारी हाजी यंत्रणा भायर मिडिया रागार जायनाका. मिडिया लागीं ती मिडिया हाऊस लागिल्ली. एखादी कितें आहा जायत जाण रिपोर्टर म्हणटा आमी तशें, तुमी तशें न्ही पूण तुमगेले मालक तशे. मालकांक वेटीक धरतात किंवा बाकीचे जे मिडिया, कोर्ट, इलेक्शन कमिशन ह्यो सगळी यंत्रणा आहा पळय त्यो सगळी ताब्यांत धरिल्ल्या आहात. सो तूं कांय करूं शकना. सामान्य मनीस हवालदिल जाल्लो जो पर्यंत हातूंक बदल जाता जाल्यार बदल करचो लोकांनी बदल. पूण लोकांचें कशें जाला की हांव आतांच काल प्रशांताच्या इलेक्शना नंतर आयलो. लोकांचें कशें जाला, लोक पयशे हे म्हत्वाचो जाला. पयशांचो इतलो मुक्त आता मुक्त सारको म्हळ्यार तितून हें कांय ना. लोक डायरेक्ट तुका पयशे कितें दितलो किंवा हे सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आहा पळय ते तर तुका फोन करून आपोवन हाडटात.
ह्यो बायलांची महिला मंडळां बी तुका अरे कितली दिलो आमी इतली लोकांचो ग्रुप आहा सशक्तीकरण हे- आणि- सशक्तीकरण बायलांचें जालें. हे बायलांचें सशक्तीकरण करपाक बीजेपीचो मोठो हातभार आहा. हे सारखे सिस्टमॅटिक पैशांची पाकिटां वांटपाच्या बाबतींत बीजेपी तितून माहीर जाल्ले आहा आणि त्या प्रमाणे ते इलेक्शनाची स्ट्रॅटेजी ठरयतात. ऑफकोर्स सगळींच महिला मंडळाचेर हांव आरोप करना, काही बरी आसात कित्याक हा शेवट थोडे बरे थोडे वायट ह्या समाजाक उरतात. पण एक संवय केला, संवय अशी की पयसो घाल आमिष दाखयन जाल्यार दडपण घाल, दडपण कितें उरता कोणालो थोड्यालो नंबर 2 धंदो उरता ताजेर दडपण घातलें ताका हें केलो. पण पयशां जाता पैशां हे साम दाम दंड भेद सगळे कोण आमी सत्तेर येवपा जाय आनी हातूंत अशें आसा की डिफेक्टर नीतिमत्ता हें कांय ना. आमकां सत्ता जाय आनी सत्ता खंयच्याय परिस्थितींत ती आमकां राबोवपाक जाय. म्हणूनच एक हे की आमचो पांडुरंग मडकयकार आपली फायल पास करपाक इतले कोटी दिले म्हणटा, इतले लाख दिले म्हणटा, आरोप जाता बोवाळ जाता थंड. ताज्या फाटल्यान ते कॅश फॉर जॉब जाता म्हणटा, मंत्र्यांनी पयशे घेतले म्हणटा. पळय ती आमगेली पूजा नायक म्हणटी जाता ती मंत्र्याचें नांव घेता, मंत्र्याचें नांव घेता बरोबर, परत थंड जाता. आतां सावयो तो म्हणटा पयशे घेतले आनी आतां हे कितले म्हणल्यार जर पळोवपाक गेल्यार हेय थंड आणि कशी गजाल पळय बीजेपीची स्टायल फंक्शनिंग स्टायल पळय कशी. आतां जायत जाण म्हणटात हांव जेन्ना हातूंत आहा बिझनेसा आहा तुमी पयशे कित्याक दितात? जायते सरकारी यंत्रणेक पयशे दिवचे पडटा. जाल्यार सामान्य मनशाक एक सामान्य मनीस जर खंय वचून काम करतलो तुम्ही पयशे कित्याक दितात? पयशे देणारोय गुन्हेगार, दिवप आनी घेवप हितून पयशे देणारो गुन्हेगार. आतां ते एक लक्षांत येना पयसो देणारो उमेदीन दिना, तो नाइलाजान दिता. तागेले नोकरी घेवपाक आतां हे जे कितें म्हणटा पळय पूजा नायकान घेतली, मागीर जायत जाणां बायलां भितर उडयले पळय, ते एक मोठे रॅकेट. त्या रॅकेटान पयशे घेतले ताजे लास्टाक कांय जालें ना. पयशे वसूल करतलो, सीएमान व्हडल्यो व्हडल्यो हलगर्जी केल्यो, पयशे वसूल करतलो, पयशे उलट तांणी कितें केलें की ज्यांनी पयशे दिला तांणी स्टेटमेंट करता तुमचे कडेन पयशे कशे आयले ते सांगचे. म्हणजे भीक नको कुत्रा वर म्हणटा हांगेले. अरे गुन्हेगार जो आहा ताका पयलीं धरा मर तुमी. हांव पयशे कित्याक दिता? हांव पयशे दिता, हांव म्हाका केन्ना पयशे दिता की म्हाका नाइलाज. म्हाका समज एक खंयच्या ऑफिसांत वचचें पडटा आनी म्हाका जर 10 पावटी मारचे पडटात खंयच्याय धर, हांव अमक्या ऑफिसाचें म्हणना खंयच्या ऑफिसांत वतकीर म्हाका एक 10 पावटी मारचे पडटा आनी ते 10 पावट्यो जर तुका कितें दितरे ते मेळना, हांव म्हागेल्या बिझनेसाचे किंवा म्हागेल्या बाकीच्या दृश्टीन हांव पळयतां कित्याक दिवं. म्हणजे देणार गुन्हेगार तुम्ही जबरदस्ती अशी करता, परिस्थिती मनशाची अशी करून दवरला की पयशे दिवच्या काम जायना. म्हणूनच पूण तुका अशें दिसना हातूंत भितर गोंयचे जे ओपोजिशन पार्टी आहा तांगेले हे आसा म्हणून, कारण जो त्या तरेन आवाज जावपाचो जायना. ना गोंयचे ऑपोजिशन म्हणटा सोफर आमची पार्टी आहा पळय, हांव म्हाजी पार्टीचें सांगूं शकता की आमची पार्टी सदांच आवाज करता. पूण कितें जाला की आमची पार्टीचो लिमिटेडच फोर्स आहा, हें आमी मान्य करपाक जाय. प्रत्येक पार्टीक कांय लिमिटेड फोर्स आहा आनी तो लिमिटेड फोर्स एक कडेन जायना. एक तेंप कशें आशिल्लें की हांवें एमजीच्या वेळार राजकारण पळयलां, मागीर काँग्रेसी वेळार राजकारण पळयलां. लोक रस्त्यार येताले. आज कितें जालां, लोक रस्त्यार येवपाक भितात. लोक रस्त्यार आयले जाल्यार तुजेर केसी जातात. हांव तुका एक ज्वलंत आतांचें उदाहरण दितां. पयर तुगेल्या तळपण 4 जाण ना जाले, सकाळी 5 ना जाले. सकाळी 5 ना जातरीर ते आमी म्हाका कोणें फोन करून सांगलो 10 वरांचेर हांवें विजय सरदेसाय फोन केलो. मागीर विजय सरदेसायान चीफ मिनिस्टराक केलो आनी सांजे 3 म्हणल्यार कोणालो पत 2:30 सादारण 2:30 म्हणल्यार कांयच इन्फॉर्मेशन ना. एक्चुअली डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणटा ती उरता. 1-4 जाण लोक वड्यांतल्यान वचून ना जातात, दॅट इज अ डिझास्टर. आणि डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणटा कितें तुवें आपत्काल म्हणटा ती कितें उरता हें हांकां खबर ना. ह्या डेप्टी कलेक्टर काणकोणचो डेप्टी कलेक्टर आपत्काल म्हणटा खबर ना. तो आपल्याला हितून SIR आनी आपत्कालीन परिस्थिती म्हणजे कितें तूं इमिजिएट एक्शन जावपाक जाय, कांय ना. आनी सांजे हेलिकॉप्टर गेला आनी कितें केला तें सांगपाक कोण ना. आनी रस्ता रोको करतले डेप्टी कलेक्टर हाजेर केस घाल ताजेर केस घाल. या तितून तांकां कमिशन आनी हें कांय ना, आर्थीक फायदो कांय ना. आर्थीक फायदो आहा थंय तांगे डिझास्टर मॅनेजमेंट बरी चलता. एक्च्युअल डिझास्टर मॅनेजमेंट जेन्ना कोण ना जाता तेन्ना चलपाक जाय गव्हर्मेंटाची. पूण हांगेली डिझास्टर मॅनेजमेंट जेन्ना पयशे खावपाचे आहा पळय तेन्ना हांगेली डिझास्टर कलेक्टर डेप्टी कलेक्टर हे सारके एक्टीव उरतात पयशे खावपा वेळार, हाजे वेळार ना. आनी काणकोणचें हांव तुका एक्झाम्पल दिता. सो म्हणूनच जी म्हण तूं अशे आरोप किंवा हे जातले आतां ही चवकशी खंय पावत जाली तेय ते आतां पळोवचें पडटलें आमकां. निमाणे कडेन काय आमकांय मागीर संवय जाली आसतली कित्याक बरें 2 दीस जाले आनी मागीर ते थंड जालें. बरें. पूण म्हाका सगळ्यात आतां म्हत्वाचो विशयाचेर दुसरे चर्चा करपाक, कारण तूं थंय एक्टिवली इनवॉल्व आशिल्लो म्हणून मेन म्हणटात ते हो जो आमचो जिल्हा पंचायतीचो जो निकाल दिला
आज गोमंतकान अग्रलेखीत हय, बरयला हय, ताजेर हय. की दोनूय पार्टी खातीर हो एक इशारो म्हणून हय, दोगांयकय समज दिला म्हणून हय. सत्य सत्य आनी विरोधक. ओपोजिशनाकय बी विरोधक. ओपोजिशनाक एक संदेश दिला की सगळे जर तुम्ही एकठांय येनात हय. प्रत्येक वेळा लोक सांगतात आमी तुमी जर एकठांय आयले आमचे बरोबर आसात हय, हय. तुमी जर एकठांय येनात तुमी सत्ता घेवपाक पावचे ना हय. किंवा लोकांक जो पर्याय दिवपाक जाय हय. तो दिवपाक हय. पावचे ना अशें दिसता हय. अशें लोकांनी आपल्याल्या हातूंतल्यान दिल्लें आसा हय, हय. तुजें हें कितें म्हाजें मत अशें की हांव सदांच सांगतालो येवन काणकोणा एक मिटींग जाल्ली खंयचे तरी हाका लागून इशूक लागून त्या दीस अमित पालेकर आशिल्लो आनी बाकीचे आमगेलो विजय सर हांवें त्या दीस म्हणलें अमित की पालेकर काय अमित पाटकर अमित पालेकर आपाचो. आपाचो अमित पालेकर आशिल्लो हां. आनी हांवें त्या दीस जाहीर म्हणलें की आमी अशीच बोवाळ मारत रावपाचें आमी अश्यो सभा घेत रावपाचें तुमी जोपर्यंत एक येनात तोपर्यंत सरकार बिंदास चलता ते जाय तें करतले आनी तेणें सरकारान कितें वायट करप आनी आमी हांगा येवन हें करप हाजे फुडेंय तुमगे तशें चलतलें कित्याक तुमी एक जायना अमित पालेकरान म्हाका कितें म्हणलें त्या स्टेजीचेर म्हणलें की आपल्याल्या हायकमांडाक आपूण हांगा हाडटा एक जावपाक तयारी आहा तुमची ओके आपूण हांगा हाडटा म्हळ्यार काँग्रेस हे ते सगळे कडेन एक कडेन लढता हे अमित पालेकरान म्हणलें एक 6 म्हयने पयलीं हे जिल्हा परिशदेच्या म्हाका आतां एक्झॅक्टली याद जायना ताजे नंतर कितें जालें अमित पालेकर आलो केजरीवाल आयलो आनी काँग्रेसीचेर तोप दागले आनी आमी अकेला चलो म्हणपा लागलो अरे त्या दीस तुवें सांगपा जातालें ताका अकेला चलो न्ही आमी बरोबरूच आहा पूण ताजे परिणाम तांकां भोगचे पडले कशें आहा मरे बेपकी मरे फुगून म्हसावूंक शकना बेबकी उरता हे सगळे पॉलिटिकल पार्टी आहा पळय ते बेबकी फुगोवन म्हसप वापरतात मागीर ते फुटतात हें आपाचें ज्वलंत उदाहरण आपय म्हणटा आरजेकय म्हणटा आरजीके म्हणटा आरजीची प्रॉब्लेम कसो आहा आरजीचे वोट शेअर तांणी दवरला राखून दवरला ना 10% बदला आतां 9% वोट शेअर मरे कशें जाता सांगता वोट शेअर म्हणटा आतां ते म्हणटा गोवा फॉरवर्डाचो वोट शेअर 1% 1.5% त्यांच्या असेंब्ली आनी आरजीचो 10%. आतां हांगाय अशे स्टुडिओ बसून म्हणपी लोक आहात आरजीचो शेअर 10% म्हण शेअर पर्सेंट कसो काडपाचो हांव एकच सीट लडयतां आनी हांव एक सीटाक 1.5% काडटां तूं 40 सीट लडयता आनी 10% काडटा तुगे 0.2 सुद्दां जायना तसो जर कॉन्स्टिट्युएन्सी जर वायज काडलो तुगे 0.2 ना एवरेज काडल्यार एवरेज तुमगे चड एवरेज कमी जातली तूं 40 कडेन घालतलो आनी तांचे 10 मतां 10% म्हणटलो आनी आमी एका कडेन घालतले तसो वोट शेअर काडपाक जायना वोट शेअर काडटल्यार तुवें पळोवपाक की तुका बेज खंय आहा आनी कितले आहा त्या प्रमाणे आरजीच्या मनोजाच्या बाबतींत हांव चड कांय उलयना कित्याक मनोजान पयर सुद्दां प्रँक करप किंवा मागीर परते काल ताणें ठाकरेची माफी मागली तें प्रँक काय कितें आनी थोडे तेंपान कळटलें सो तें सांगपाक जायना पूण मनोज हो ल्हान भुरगो आहा तसो भुरगो मॅच्युरिटी ना कित्याक तो म्हाका अशें दिसलें की विरेशाक केली मॅच्युरिटी आहा देन मनोज हो ऑफकोर्स तरुणपणाक आमी तशे एक्सायट जाताले एक्सायट जावप किंवा जावप पूण एक्सायट जावपाक सुद्दां एक लिमीट उरता जेन्ना तूं सार्वजनीक जिवनांत वावुरता तेन्ना सुद्दां तुवें खंय तापोवप खंय कितें करप आनी हाका एक लिमीट उरता सो मनोजान जर मारते घेतिल्ले आनी जर लडयले आतांय टायम गेल्लो ना म्हाजे कोतान काळाची गरज आसा ऑपोजिशनान एक कडेन जावपाची फालतू रिजन घेवन कितें आहा जेन्ना तूं इलेक्शनाक लडटा म्हाजे कोतान अशें पॉलिटिकल पार्टी जी इलेक्शनाक लडटा खंयची पार्टी लडूं सत्तेर येवपा लडोवप ऑपोजिशनाक रावपा लडोवप ना सत्तेर येवपा आज सत्तेर येवपा लडटरीर जें कितें करचें पडटा तुमकां बी बीजेपी साम दाम दंड बी सगळें करचें पडटलें ना जाल्यार तूं सत्तेर येवचो ना तूं सद्दां बोवाळ मारत रावचें पडटलें काट्यान काटो काडूंक पडटा म्हणटा पळय काट्यान काटो काडटा म्हण सो बीजेपीक जर शह दिवपाक ठकास महाठक मेळचो पडटा राजकारणाक सो जर बीजेपीक जर उडोवपाक जाय बीजेपीचीच रणनिती ती फॉलो करपाक जाय मागीर तूं सोज्वळ राजकारण कर पूण तुका सत्तेर येवपाक जाय न्ही पयलो सत्तेर येतरे तुवें लोकांक सांगपाक जाय की बाबा आमी अशें आसा तूं सत्तेर येवंक दिना तें तुका सो सत्तेर येतल्यार तुवें कॉम्प्रोमायज करपाक तयार आहा मनोजान करपाक तयार आसा गोवा फॉरवर्डान तर विजय सरदेसाय सतत सांगत आहा की तयारी दवरपाक जाय म्हणून आनी आमी ती तयारी दवरली हे तूं फकत तुमी म्हणल्यार तुमी आपल्या इजदोराक भितर घेतला आनी तुमचे तितके टिका ताका लागून बी ना इजदोरा भितर घेतला इजदोरा भितर घेतरी टीक जाली जाल ना अशें न्ही पूण कितें आहा पळय इजदोरा भितर घेतरी टीक जाल्यार सुद्दां वोटरांनी कांय केलें ना वोटर अगेन्स्ट केलें ना तशें वोटर जर हांचेर अगेन्स्ट वताले जर इजदोराच्या बाबतींत अगेन्स्ट गेल्ले तर इजदोर 6,000 मतां घेवन सेकंडान आशिल्लो आमदारकी म्हणजे वोटरच हांगा वोटरांक जाय वोटरांचें प्रेशर अशें उरता आमदाराचेर की तूं वच आपल्याक नोकरी जाय आपल्याला हें काम जावपाक जाय आपल्याक तें काम जावपाक जाय ती वोटरांचेर उरता वोटराचें मनोरूच ती कोण बदलतलो आनी दुसरें आसा जे एनजीओ जे थोडे
डिफेक्टर किंवा हे म्हणून जे बोवाळ मारता पळय हांव डिफेक्टाक हें करना, डिफेक्ट जावचोच न्ही. ज्या मनशान ज्या तिकेटाचेर उबो रावता ताणें ज्या पार्टीचेर उबो रावता थंय ताणें पार्टी सोडून सुद्दां दुसरे पार्टी आयलो म्हणटा तें जावपाक जायना. आनी हें डिफेक्शन हे पर्रीकारान पयलींसान स्टार्ट केलें. इजदोर फर्स्ट रिजायन जालो तो पर्रीकाराच्या टायम बांदोडकरान सगळं स्टार्ट जाल्लें तें. बांदोडकरा सावन स्टार्ट जालें पूण ते कमी प्रमाणात अशें हितून आशिल्ले. काँग्रेसीनय सगळे एमजी फोडून काँग्रेस केली आपल्याली. सो आनीक प्रश्न आसना, हितून सोजवळ कोण ना. उडदा माझी काळे गोरे काय. जर तूं इलेक्शन लडोवपाचो आहा तुजी स्ट्रॅटेजी उरपाक जाय आनी ती स्ट्रॅटेजी कशी करप. इजिदोराक आमी घेतलो डिफेक्टर किंवा हाजो प्रश्न नाशिल्लो. थोड्यान बोवाळ मारलो न्ही. इवन मनोजाचो मेजर हे तोच आशिल्लो की डिफेक्टर ते कित्याक लागून तांकां युतींतल्यान पळय कोणा तरी निमित्त जाय पडटा. आनी निमित्त जाय जाल्यार कितें तरी इजदोर इलेक्शनार रावलो नाशिल्लो. इजदोरा आमी तिकेट दिलें नाशिल्लें. सो इजदोराक तुमी घेतलो म्हणून बोवाळ मार फुटू मेळपा जाय. एक म्हणा अशें ती सारकीच काय खबर ना म्हाका. पाद्र्याक वन्या निमित्त म्हण तशें मनोजा बिनोजा किंवा बाकीची पार्टीक ते निमित्त जाय आनी ते निमित्त सोदप. आनी दुसरी आहा पळय हे जे आमी स्टुडियो घेवन काही एनजीओ बी उलयतात ते थोडे आसा ते पळय ते बीजेपीचे स्लिपर सेल. हांव तुका नांव घेना पूण एक असो धर्मगुरू आहा. एक धर्मगुरू हांव ताचें नांव घेना. खंयचे धर्माचोय हांव ते सांगना पूण तो काडल्यार कळटलो. तो बरोबर इलेक्शनाच्या टायमार काँग्रेसीचेर टिका करता. काँग्रेसीचेर किंवा गोवा फॉरवर्डाचेर टिका करता. आनी तो आपूण सामको सेक्युलर म्हणटा की तो सेक्युलर न्ही. तो बीजेपीचो स्लिपर सेल. हांव म्हागे डायरेक्ट आरोप हांव नांव घेतना गेलें. तें नांव घेतलें अनेक लोकांक दुखतलें पूण तो बीजेपीचो स्लिपर सेल इलेक्शना वेळारच जागो जाता आनी इलेक्शना वेळार कितें तरी अशी फोण्ण घालतलो जितून काँग्रेसीक किंवा अपोजिशनाक मार पडपाचो. बरें एक म्हाका सांग तातूंत भितर एक की तुमी घेतलो बोवाळ जाला. आमी आम आदमी पार्टीन आमच्या नुव्या सेम केलें. अरे बाबाशानाच्या मनशाक शेवट एक इलेक्शन स्ट्रॅटेजी उरता आनी इलेक्शन स्ट्रॅटेजी कितें कितें करपाक जाय ते करपाक जाय. जर तूं सगळ्याकच पेल्यान काडत रावलो तूं पेल्यान हाका पेल्यान काडलो ताका पेल्यान काडलो तूं उरलो शेवट खंय. तूं खंय उरूं शकना. तुका निवड नेनासतना जर सादें राजकारण करपाक जाय फक्त बोवाळ मारपाचें. तेजेर फक्त बोवाळ मारले आनी तुजे बरोबर कोण ना फाटले दोग जाण लोक घेवप आनी बोवाळ मारत रावप तर तें कोता येता. पूण जर तुका सत्तेर येवपाक जाय सत्तेर येतल्यार रणनिती उरपाकच जाय. श्रीकृष्णान सुद्दां वेळोवेळी खंयच्या महाभारत दाखयता की कोणाक घेवप कोणाक यूज करप कोणाक भायर उडोवप हें श्रीकृष्णान सुद्दां यूज केल्या. आनी जर तशें करपाक जाय तर तुका जिखूंक शकता. पूण अशी जर रणनिती आसपाक जाय तर तुमी एकमेकाच्या विरोधात उमेदवार दवरून युती जाल्ली आसतना पासून फ्रेंडली फायट्स म्हणटा आमी दवरलो ना. आमी पळय गोवा फॉरवर्ड त्या बाबतींत सामको क्लियर. हांव सांगता आमचो एक्झिक्युटिव्ह मेंबर चिंचोणेचो सरपंच हाणें इंडिपेंडंट रावता म्हणाले थंय काँग्रेसी कडेन आमगे युती आमकां काँग्रेसी कॅन्डिडेट आहा. विजय सरदेसायाक जेन्ना हें लक्षांत आयलें तेन्ना इमिजिएट पार्टींतल्यान काण उडयलो. हय काण उडयलो इमिजिएट काडलो. म्हळ्यार थंय अशें ना की बाबा तूं फ्रेंडली फायट मार किंवा तूं आमचे बरोबर. काँग्रेसीची ती नीती ना. आमच्या प्रशांत नॉर्थ गोवा कशें तुमकां दोन कडेन फ्रेंडली फायट करपाक पडटा. एक्चुअली ती दोनूय सिटां आमकां सोडिल्ली. आमी पयलीं सान ट्राय करताले. आमी कॅन्डिडेट म्हण हांव सांगता की इलेक्शन जे आतां डिसेंबराक इलेक्शन म्हणटात असेंब्लीचें इलेक्शन हें डिसेंबराक जावपाचो असो अंदाज आहा. फुडल्या वर्साच्या डिसेंबराक. आतां तुमी तयारी करपाक जाय. आनी तुमी जेन्ना हे सीट हें करता तेन्ना तुमी पॅरलल कॅन्डिडेट तयार करपाक जायना. पॅरलल कॅन्डिडेट तयार करतरी कितें जाता की ताका एक हें येता फोर्स येता आनी तो मागीर रिंगणांतल्यान भायर सरना. आज युरी आले मावान मडगांवां तांची हें आशिल्लें प्रेस कॉन्फरन्स तातूंत म्हणटा फ्रेंडली फायट म्हणटा तो कॉन्सेप्ट आपल्याक मान्य ना. बरोबर. तो मान्य ना जाल्यार तूं म्हणटा की काँग्रेसीनच तुमकां कंपेल केल्या फ्रेंडली फायट करपाक खातीर. न्ही आमगेलो कॅन्डिडेट हो केन्ना डिक्लेअर जाल्लो. आमी काँग्रेसी कडेन केन्ना सांगिल्लें आमकां 10 सीट मेळ्ळ्या पुरो म्हणून लास्टाक 9वाचेर आयले. आतां अशें जावंक शकना की प्रत्येक कडेन तूं गेल्ले खेपेक तशें केलें तांणी काँग्रेसीन युती करया म्हळ्यार आमकां 3 सिटांचेर दुकळ्ळे. सांतांद्रे सामको स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट आहा कुशीन वचचें पडलें. 3 सिटांचेर दुकळ्ळे. इवन पैंगीणच्या सिटाक आमकां सोडचो पडलो अशें ते. आनी आमी कॅन्डिडेट तयार केलो आसतना दुकळचे पडले. सो प्रत्येक खेपे जर अशें मारती घेत रावले की तूं दादागिरी करतलो आनी आमी मारता येता तशें जावंक शकना. सो सांतांद्रेचो कॅन्डिडेट हो आमगेलो स्ट्रॉंग आशिल्लो. स्ट्रॉंग आशिल्लो म्हण मत पडले तेजे वयल्यान कळटा की तो स्ट्रॉंग आशिल्लो. कळ्ळें. काँग्रेसीन थंय कॅन्डिडेट घालनासतना रावपाचो. एक पक्षी शिस्त म्हणटा ती उरपा न्ही. काँग्रेसीन सांगपाचें आमी कॅन्डिडेट घालना. आतां फुडले खेपे पळोवपाक आमदारके वेळार बाकी वेळार कोणाक तुगे कार्यकर्त्यांक घेवपाक बाकीच्या कडेन घातल्यान तशें फ्रेंडली म्हणटा जावंक शकना. पूण पर्याय ना म्हणटा कितें करतले आमी ल्हान पार्टी.
आमी ल्हान पार्टी पर्याय ना म्हणटकीर आमकां आतां हें करचें पडलें. ओके. फ्रेंडली फायटीचेर निवडणूक आनी ताजे रिजल्ट कळ्ळो न्ही फ्रेंडली फायटीचेर कितें जातलें. सो हें कोणी हें करप हें काँग्रेसीन ठरोवप. आनी सत्तेर आयल्यार कोण येतलो. सत्तेर मेजर पार्ट काँग्रेसीचो न्ही. 30 सीट जेन्ना आमी काँग्रेसी म्हणटा काँग्रेसीन तुमचे समंजसपणान तुम्ही जे फ्रेंडली फायटसाचे बरे आहा तुमचे पैकीण क्लियर तुमकां दिल्ले ना जिखपा शकना तुमी. ना पैंगीण क्लियर आमकां दिलें ना. कशें जालें पैंगीण क्लियर आमकां दिलें पूण कितें केलें थंयचो ब्लॉक प्रेसिडेंट थंयगेलो साऊथ गोवाचो एक सेक्रेटरी काय कोण तो आनी थंयची महिला मोर्चाची एक कोण तरी इन्चार्ज म्हळ्यार अध्यक्ष ही दोगांय काँग्रेसीचे ताका कॅन्डिडेटाक घेवन भोंवपा लागली. कोणाक दयाक तांणी म्हाजे कडेन हेंय आसतली क्लिप आसतली. दयाक तांणी एक दीस वचून काँग्रेसीन प्रवेश म्हण ते सगळे हें घातलें. काँग्रेसीन जॉयन जालो नाशिल्लो तो काँग्रेस. मागीर खबर ना काँग्रेसीची कितें जालें म्हण काँग्रेसीन ताका प्रवेश नाकारलो. ताणी एक्चुअली प्रवेश करता म्हण एक व्हडली हें दवरिल्लें हॉल बील बूक केल्लो. सो थंय प्रवेश करपाचो. मागीर ते आमकां दिता म्हणटा ताणें तो प्रवेश नाकारलो. पूण परिणाम कितें की ही दोगांय ताका घरान घर घेवन भोंवली. हो काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट कित्याक तो फोटो आशिल्लो न्ही आनी हे काँग्रेसीचे हे घालून भोंवताले हो काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट हो काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट अशें म्हण घेवन भोंवली. ताजे नंतर आमी काँग्रेसीच्या सगळ्या हांकां कळयलें व्हिडिओ धाडले की ते तुमगे घेवन भोंवता म्हण. खंय एक्शन घेतला. ओके बट मागीर अशें म्हणटात एक्शन घेतलेल्या लोकांक एक संदेश वता आशिल्लो अरे हे काँग्रेसीची न्ही येवगी घेवन भोंवता. ओके पण म्हाका मागीर अशें एक आमी कन्क्लुजन काडपाक येता की युती जाता ती फकत लिडर्साची जाता कार्यकर्ते किंवा सकल्ले जे लेवलाचे पदाधिकारी असतात तांकां ना जाता तूं रिवण पळय मरे रिवण युती जातरीर फक्त 19 मतांनी पडप म्हणटा तो पडला. एक मिनिस्टराच्या अगेन्स्ट 10 वर्सांचो आमदार तेडे सगळी सत्ता आहा सगळे थंय फक्त 19 मतां म्हळ्यार एक्चुअली तो जिखलो. कित्याक बॅलट पेपराचेर जिखलो तो. सॉरी पोस्टल हाजेर बॅलटाचेर जिखलो. एक लक्षांत धर जितली पोस्टल बॅलट पडला पळय ती पोस्टल बॅलटाक बीजेपीक मायज आहा. कित्याक मायज आहा हो संशोधना विशय कित्याक इलेक्शन कमिशनर म्हणटा तो डिफंक्ट हें पूण काँग्रेसी आसतना तशें आशिल्लें काँग्रेसी चड पडटा ना पूण काँग्रेसी वेळार सुद्दां कसं जातालें की सेशन सारको जेन्ना कमिशनर उरतालो तेन्ना तो इल्लो टायट करतालो. हांगा टायट करपाची परिस्थिती नाशिल्ली. सो पोस्टल बॅलटाचेर तो जिखलो. ताका जिखलो म्हणपाचो प्रश्न ना. त्या दबावा खाली आतां काही कॉन्स्टेबल हवालदार हे सांगता ताका जर इन्स्पेक्टरान सांगलें हांगा यो सगळे बॅलट पेपर घेवन मार हांगा सो ताका झक मारत ते मारचे पडटा. सो तो जिखलो म्हण ताणी क्लेम करपाना तो हल्लो. असले मनशा खातीर एक पयलीं म्हणल्यार हे जे कोण आसा तांचे एक दीस पयलीं मतदान जावपाक शकना. ते करपाची सुदारणा करपाक गरज आहा की जे पोस्टल घालतात तांकां एक दीस पयलें त्या बॉक्साक घालपाचें हें दवरपाक जाय. आनी खंयच्या बॉक्साक ज्या बॉक्साक जे जे आसा थंयच कित्याक एक कडेन फक्त तांचे सायडीन दवरलें जाल्यार कळटलें न्ही कितले लोकांनी घातलें म्हणून तें कळपाक दिवपा येना. ते ताडे तांकां फ्रिडम उरपा जाय की आपूण वचून त्या हाजेर घालतलो आनी येतलो मागीर दुसरे दिसाक हें करपाचें अशें कितें तरी यंत्रणा उरपा जाय. नाजाल्यार ती यंत्रणा नाल्यार सबंद गोंयचे एकच बॉक्स दवरपा जाय. खंयच्या ऑफिसरान खंय घातलें म्हणून तें कळपा जाय. आनी जो पर्यंत हें जायना खंयचे मतदारसंघाक न्ही त्या प्रमाणे कितें सिस्टम राबोवपा जाय न्ही. एक सिस्टम राबोवपा जाय कशें करप म्हणटे आनी त्या प्रमाणे बॅलट पेपराचेर उरता न्ही खंयचो मतदारसंघ तो बॅलट पेपराचेर मारले मतदान मागीर तूं सॉर्ट आउट करता सॉर्ट आउट कर खंयचे मतदारसंघाचे म्हणटा इल्लो वेळ वतलो पूण एक पारदर्शक जातली. आनीक रिवणाचो सीट हो जिखलो म्हण क्लेम करपाचें ना. जिखले आमी जिखले हल्ल्या सुद्दां जिखले हरनी जिखत म्हणटा पळय तितूंतलो आमगे रिवणाचो सीट. ओके सो जर आतां आमी ही चर्चा थांबयता आसतना जर ह्या हातूंतल्यान तुमी बोध कितें घेतला गोवा फॉरवर्डान आनी बाकीच्यांनी कितें बोध गोवा फॉरवर्डान हो गेल्ली 5 वर्सां बोध घेतिल्लोच आहा की युती शिवाय पर्याय ना. आनीक सरकार येवपासाठी म्हणजे विरोधकांची युती करपासाठी कितलेय सॅक्रिफायस लेवलाचेर करपाची तयारी आमच्या विजय सरदेसाय आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षान दवरिल्ली आहा. दुसऱ्यांनी कितें घेवचो आतां दुसरी जर पळय कशें आहा की दुसरी करपाकच सोदनात किंवा तांकां तें करपाकच नाका अशें जर उरत तर तूं पळय खंयच्याय कितें आहा घोड्याक न्हंय माऱ्या व्हरपाता उदक पी म्हण सांगपा जायना न्ही. आमी न्हंयच्या माऱ्या व्हेले तांकां तो उदक पिन जाल्यार आमी कितें लोकांनी व्हेले. सो लोकांनी व्हेला तो उदक पिन जाल्यार आमी कितें करपाक शकता. सो आतां तरी म्हाका दिसता की तांकां बूद देतली. बूद देना जाल्यार परत हें जातलें परत 5 वर्सां बोवाळ मारतलो. सो ह्या हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. मेन मोहनदासान म्हणटा तशें निमाणे कडेन घोडो ते उदका मेरेन व्हरपा येता आनी एकदां न्ही गोंयची मदरान 3दा घोडो व्हेलो उदका म्हऱ्यार घोडो अजुनूय उदक पिना ताका तो थंय वतरे उदक पिवपाक सोदना. एक तोंड बंद आसता आनी कितें आसता ते आसता त्या घोड्याक ते तरेचो खुराक दिवन थंय धाडटा की उदक पिनाक तूं. ओके सो एक म्हणटा ते एक आतां निमाणे कडेन
एक मोहनदास कितें म्हणटा एक एकदां चड जातकीर मागीर अति जाता ते माती म्हणटात. हय अति तेथे मात तशें आतां निमाणेपण जर हे 3दा करून जर ह्या आमच्या राजकारणी किंवा पक्ष जर सुद्दां हे जालें निमाणेपण म्हाका दिसता लोकूच हे करतले. लोकच हे करतले कित्याक आनी हातूंत मरे मेजर रोल घेवपाचो आहा काँग्रेस पक्षान. हम्म. काँग्रेस पक्षान एडवान्स करपाक जाय. लास्ट मिनीट फाल्यां युती जातली हय. पर येतलो तो हय. ठाकरे परत येतलो हय. आनी कोण राहुल गांधी कडेन वचूंक ना. हय. तुम्ही एक असो मनीस धाडपा जाय जो थंय डिसिजन घेवंक शकता हम्म. आनी तो डिसिजन घेवन तो तडी व्हरूंक शकता. ओके. एक्चुअली ही जबाबदारी काँग्रेस पक्षाची. हम्म. तूं एडवान्स सांग हे सीट दितलो दिवना युती हेजेर सगळे हम्म. ही खरी जबाबदारी कित्याक काँग्रेस हो कांय ना म्हळ्यार काँग्रेसी कडेन लोक यंत्रणा आसात. आसा, यंत्रणा आहा, मतदार लोक आसा. मतदार आहात काँग्रेसी मानपी मतदार आहात. हय. तांचो नाइलाज जाता मागीर की हम्म. अशें की हे कांय करना. सो काँग्रेसीचे जे वयल्यान जे कोण येतात हम्म. तो अशें धाडपा जाय आनी काँग्रेसी स्थानीक नेतृत्वा कडेन असो दबाव उरपा जाय की तुमी हें करपाक जायना. मागीर लोक म्हणटा कितें हांगे साठेलोटी आहा भितर. हम्म. साठेलोटी आसतरी मागीर तो जनताय हतबल जाता. जनता म्हणटा जख मारू आनी कितें करपाक ताजे परस आसात तेच बरे आस्ते म्हणटा. आस्ते बरें अशें जाता. सो ह्याच हाजेर आमी चर्चा थांबयतात. मेन म्हणटा ते परतय तेच घोडो गोंयच्या मतदारांनी 3दा उदका कडेन गेलो. जर आतां बाकीचे लोक पिवपाक तो घोडो जर उदक पिना जाल्यार लोकांचो नाइलाज जातलो. ती नाइलाज हाडपा सारकी पाळी लोकांची हाडची न्ही. इतलेंच म्हणटात आमी आनी ही चर्चा थांबयतात. मोहनदास देव बरें करूं आनी आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.